आज कोर कमिटी भितर काल आम्ही पूर्ण दिसभर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशे 36 मतदारसंघाची बैठक झाली. उत्तर गोंया भितर आमी म्हापसा हांगासर 20तले 20 मतदारसंघ जे 20 मतदारसंघ क्वॉलिफाय झाल्या निवडणुकीक मंडळाच्या, आणि त्यामुळे आम्ही सगळे आमदार कोर टीमीचे मेंबर त्यांच्या बरोबर मिटींग झाली आणि आमचो प्रत्येक एक मनीस प्रत्येक मतदारसंघातून त्याने काय चाचपणी केली, कोण अध्यक्ष जाऊ शकता त्या मतदारसंघात, आणि त्याची एज क्रायटेरिया 45, आणि त्यामुळे काय मतदारसंघात 2, 3, 4 नावं आयली. आणि त्यामुळे काल आम्ही त्या मतदारसंघाच्या कोर टीमीबरोबर कॉन्सेन्सस करून एक नावाचेर शिक्कामोर्तब केला. आणि आता रिटर्निंग ऑफिसरांची मिटींग आसा, ती जातकच एक 4-5 मतदारसंघाचे आज रातचें नॉमिनेशन जातलें आणि फाल्यां डिक्लेअर जातले मंडळ अध्यक्ष. कांय जाणांची फाल्यां नॉमिनेशन जातली, परवां डिक्लेअर जातले, आणि कांय जाणांची 7 तारीख नॉमिनेशन करून आमी सगळे 36 मतदारसंघ हे 7 तारीखपर्यंत पूर्ण जातले. 5 तारखेर आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंगजी येतात, ते कांय मतदारसंघांनी. आणि आज आमी जी बैठक केली कोर टीमीची, कारण आमी सगळो जो प्रक्रिया केल्या निवडणुकीची ताचो निहाळ मातसो कोर टीमीक सांगचो पडटा, तातूंत कितें बदल आसा जाल्यार तांकां. आणि त्यामुळे जे काल जे कितें आमी ओवरऑल प्रत्येक मतदारसंघाचे जे शॉर्टलिस्ट केलें ते कोर टीमी कडेन दवरलें. तशेंच जिल्हा अध्यक्ष जे निवडणूक जातली तेचे आमकां एक प्रत्येक मतदारसंघा भितर एक मंडळ अध्यक्ष आणि एक ताचो आनी एक प्रतिनिधी असे 2 जाण आमकां जिल्हा अध्यक्षाच्या निवडणुकीक वोटर जाय पडटा. ते वोटर लिस्टूय तयार केलें, तें दाखयलें. आणि स्टेटीच्या निवडणुकी भितर प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान एक स्टेट रिप्रेझेंटेटीव मंडल रिप्रेझेंटेटीव वील वोट फॉर द प्रेसिडेंट. आणि त्याच्या भितर 10% आमचे आमदार आणि 100% खासदार त्याचे वोटर असतात. आणि दर 2 मतदारसंघ धरून एक असे ग्रुप करून त्याच्या भितर ST, SC आणि OBC आणि महिला रिझर्वेशन अशा पद्धतीचे कांय सिलेक्शनां करचें पडटा वोटर लिस्ट तयार करपाक. ते आमी पूर्ण केल्लें आसा. म्हणून आज आमची बैठक आशिल्ली. आता रिटर्निंग ऑफिसरांची बैठक चालू आसा. आणि अध्यक्ष केन्ना फायनल जातले? अध्यक्ष जानेवारीच्या एंड पर्यंत कंप्लीट जातलो प्रोसेस. हांगाल्यान आमी नांवांय धाडल्यात. खूब जाण एस्पायरंट आपूण आसात, कारण कितें आसा की ऑलमोस्ट आमी गोंयभरल्यान एक 6 नांवां ही आमी हांगाल्यान धाडल्यात. सिनियर आसतले तुमचे काय? तशें कितें आसा की फायनली आमचें जें आसा पळय ताचें स्टेट प्रेसिडेंटाचें हे निवडणूक जी आसा पळय ती फायनली दिल्ली ते सगळे वेगवेगळे नांवाचेर चर्चा जाता, ते फायनल जाता. काय कशें आसा तें आयज आमी कांयच सांगपाक शकना न्ही. आनी तेचेर आमी कशें आसा की सगळो प्रोसेस जो आसा तो सगळो प्रोसेस दिल्लीक जाता. परत तुमी इच्छूक आसा? कशें आसना, पार्टी भितर केन्ना कोण इच्छूक आसना. आमचे पार्टी भितर एक पार्टीची जी जबाबदारी दितात ती आमी सगळ्यांनी घेवप आसता. त्यामुळे इच्छूक वगैरे आमच्या हातून लॉबिंगूय कांय चलना. कोणाक सांगलें, कोणे तरी म्हाका बरो आहा म्हणून हांवें वचून नांव केलें, तशें जायना. इट इज ऑफ सिस्टम पार्टीची. सर, मंडळ अध्यक्ष आसा पळय ते सगळे आमदाराचे फेवरेट मनीस जाले अशें कितें? अशें अजिबात कोण चुकीचें. तो म्हाका एक तरी मतदारसंघान दाखय जी जे प्रोसेस जाला पळय तो पूर्णपणे ट्रान्सपरन्सी केल्लो प्रोसेस आसा. आणि त्यामुळे आज हांव तांची ऑफिशियली आमकां एक हें आसता की नॉमिनेशन जातलें डिक्लेअर ऑफिशियली जाल्या शिवाय हांवें डिक्लेअर करप ना. जाल्यार हांव तुका एक डिक्लेअर जातकच तुका परवां जावन लिस्ट कळटलें. आनी मागीर म्हजे कडेन एक घेवन तूं जॉयन सांग म्हाका हे बाबा ते आमदार अशें खंयच्याच आमदाराचें अशें न्ही. ते सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते आसात आणि अशा पद्दतीचे. कारण आमकां एकच प्रॉब्लम जालो की एज क्रायटेरिया 45 घाली. आणि त्यामुळे तातूंतल्यान मातशे जुने जे खूब जाण मातशे तातूंतल्यान मातशे भायर पडले. बाकी आमकां करपाक मेळ्ळें उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी. पण हातूंत सुद्दां एक बरेचशे आमच्यो कांय महिला सुद्दां मंडळाच्यो अध्यक्षा रिकमेंड जाल्या. कांय वेगवेगळे सगळे ST, OBC, जनरल सगळेच जाणां वेगवेगळे नवीन एक हाच्या भितर आयिल्ले आसा.